हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली. एकदम मस्त मजेत अशी आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर आयज आसा आयज वर कोणा मंगळार, ट्यूजडे आयज. आणि आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय ना तो सकाळी सकाळी स्टार्ट केल्लो आसा. सो आतां सकाळी सकाळी रेडी जावन बी वता. तुमकां क्वेशन येयलो आसतलो की खंय वता आयज परत गा म्हणून. लास्ट व्हिडिओन गेल्लो संडे मार्केटान, आयज खंय वता गा म्हणून. सो सांगता तुमकां, गाडयेन बसता आनी सांगता. मी पळय हांगासर मा बायक घेवन तो बीन आसा थंय. मा फाटल्यान बसल्या बायक घेवन आनी हो गे चावी. सो आमी न्ही आयज अशें चिंतलेलें की सकाळ सकाळ फुडें बेगीन जे आसा पळय न्हू भायर सरतलें म्हणून. बट सकाळीं उठपाकच जायना हेज्यान सद्दां सगळ्याच्यान. कित्याक हांव उठलेलें आनी तुमचे बरोबर उठोन सुद्दां मागे करून बिरून जालें. मा उठले आनी परत न्हिदली आनी आपूण उठोना गा खंय. केस कापले भायर बी हाडून वचोन मागीर इतले इतले लांब आशिल्ले केस कापले. म्हाका कितें बडबडटा फाटल्यान पुराण वाचलेल्या भशेन. सो आतां आमी भायर सरून पावली काणकोण. तर तुमकां हांवें खंय वता तें सांगना न्ही. तर आमी वता सावड्ड्या. आयज मा वता घरा. ऑलमोस्ट 1.5 म्हयने सुमार रावली न्ही मा. 1.5 म्हयने सुमार. नोव्हेंबर 21 येयल्ली आमी घरा कडेन. सो आतां आयज जानेवारी 13 न्ही रे. आयज 13 जानेवारी. तर मोर दॅन 1.5 मंथ जालो. सो मा केन्ना वयता वयता म्हण लागलेली. तर आयज वता. तर तिका आमी पावोवपाक वता. आमी रावची ना, आमी येतली. एक्चुली असो प्लॅन आशिल्लो की आमी बी रावतली अशें म्हणून. बट आतां घरा कडेन वचून निवळ बी सगळें करपाक जाय न्ही. सगळें इतले टायम म्हटल्यार हें जाल्लें आसतलें, मॅस जाल्लें आसतलें. एकूच दीस मदीं आमी वचून येयल्ली तितलीच. तेन्ना तितले बुरशे जाल्ले सगळें. आमकां मागीर पुसून बिसून येवपाक पडलें. आतां आनी तेज्या चड बुरशे जाल्ले आसतले कित्याक खूब टायम जालो न्ही. तर आतां आमी जस्ट वता आनी माक जें आसा पळय तें ड्रॉप करतली आनी आमी येतली. हांव आनी हांव तिगांय येतली आमी आतां. तर मागीर पळोवया मा केन्ना येता ती परत. बेगीन येतली काय? सो आनी मेनली वचपाचें कारण तिका राव म्हटलेलें आनी इतलो तेंप बी न्ही ती राव म्हणून तिका चिड्डून दवरलेलें पावयना म्हणून. नाल्यार ती केन्ना वयता. 8च दीस रावतली आपूण अशें म्हणून सांगून येयल्ली ती आमकां. म्हळ्यार आमच्या वांगडा जेन्ना येयल्ली पळय आपूण 8 दीस रावतले. मागीर बाय एकदां सॅड जालें की मागीर आपूण वयतली आपल्या पावय अशें म्हणून. तशें म्हणून सांगून येयल्ली ती. कित्याक जागो बदलतकीर ती बाय बी मागीर चिडचिड करता न्ही तेका लागून. बट आमीच तिका मागीर राव अशें म्हणून सांगून दवरलें. तर आतां वता. आतां बाय बी सॅड जालें, आमी बी मातसो रुटीन सॅड जालो न्ही अशें म्हणून वता. आनी सेकेंड मेन रिजन म्हटल्यार तिचें वचपाचें जात्रा. तर जात्रा न्ही सावड्ड्या. सो आतां जात्रे पयलीं बी वचून निवळ बिवळ करपाक जाय न्ही अशें म्हणून. कोणी येता बिता सारकें सगळें करपाक जाय न्ही म्हणून ती वता. तर जात्रेक आमी वयतली ना वयतली डावटफूल आसा. मोस्टली आमी जात्रेक चडशी पावपाना. कित्याक बाय न्ही जागो चेंज जालो की रावना. आयज तें आतां कशें रावता तें पळोवन मागीर डिसायड करतली की रावतली काय ना रावतली ती. लास्ट टायम जेन्ना आमी गेल्ली पळय सावड्ड्या तेन्ना तें घरा कडेन रावत ना जालें. कशेंच गाडयेन हाडून हो घेवन बसलो मागीर तेका लागून पळोवया आयज कशें परत रिएक्ट करता तें तेजेर डिपेंड की वयतली काय ना वयतली ती. जस्ट आतांच काणकोण पावल्या. आनी तुमकां तर खबरच आसा जेन्ना आमी खंय वचपाक भायर सरता पळय तेन्ना हेजें काम हें आसताच आसता. खंय वचपाक भायर सरलें म्हाजें काम आसा बारीकशें म्हणटा हो मनीस. तशेंच तेजें काम आसा आयज. तें बारीकशें काम करतली आनी वतली. सो 11:30 जाली. 11 सुमार सारकी भायर सरलेली आमी घरा कडेन. आनी एज युजल घरा कडल्यान भायर सरता आसतना गेट आसता, रेल्वे गेट पडलेली थंय. आनी 15 मिनटां सुमार गेली. मागीर आतां काणकोण पावलें. ओके. सो चलो. कितें हेका म्हणटा. सो वाटेर आनी म्हाजें बीन तर कांय काम ना, डायरेक्टली घरा वचपाचें. मा म्हणटाली मातशें मार्केटान वचपाक जाय म्हणून. सो आतां ती गेले कितें शॉपिंग आसतलें न्ही घरा कडेन. सो तेका लागून पळोवया कशें कितें तें. ओके. सो मेळटा तुमकां मेनली कितें आसा जाल्यार तुमकां शूट करून बी दाखयता. सांगना पळय हो एक खबर आशिल्लें खंय काणकोण फेस्त म्हणून म्हाका खबर ना. बायक गदा घेवया. नाका तो घरा कडेन आसता पयलीं. अरे ती प्लास्टिकचे कितली खेळणी आसा मरे. म्हाका खबरच ना काणकोण फेस्त म्हणून. काना घालून चालता तें आहा थंय.
काय पण खाजी असा लाडू असा आमगेले गाडयेक न्ही ब्रेक ना ती खंयच रावना गाडी सर्विसिंग कर हा केन्ना खंय कितें हें आसा अशें म्हणलें न्ही रावना राव 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 अशें म्हणपा जाय जाल्यारूच थांबता ती पळय हां सगळी फेरी आतां तस्स घुंवतलो तस्स भितरलें आनी तस्स भायर काडटलो सगळी फेरी सोंपतगीर चालू सामको चाप्टर एक नंबर सो हे काणकोणचें रवींद्र भवन आनी हांगसर ही सगळी फेरी ह्या सायडीच्यान खाज्या मांड आसा पळय हांगासर आनी माक धाडलें हो सांगता म्हाका तूं वचना खंय तूं गेल्यार मोट्यार पडटलें खंय आनी माक सांगता तूंच वचून घेवन यो खंय मा गेल्या हाडपाक खाजें आनी भरपूर फेरी लागल्या भरपूर सारकी खूब आसा शॉपां मा हांगता बरें आसा खंय बेडशीट पड्डे बीन पूण सद्याक टायम ना म्हाका खबर ना फेरी चालू जाली ती हेणें बी सांगू ना हो बरो आसा तुका खबर आशिल्लें न्ही रे मागीर कितें सांगू ना अरे एवरी मंथ येईन ती एवरी इयरच येता जानेवारी फर्स्ट ना सेकंड संडे आसतात मागीर सांगप न्ही आशिल्लें असं सांगता एवरी फर्स्ट ना सेकंड आज फाल्यां येवया आमी आ शॉपिंगाक बरी बरी खेळणी बी आसा पयर आमकां करावळी बायेक चड अशें कांय मेळना आमकां जें जाय आशिल्लें त्या टायपाची बी खेळणी हांगा बरी बरी आसा तो येतलें हांव कितले दीस आसता आसतली आनीक संडे जाल्ली ना काल जाल्ली स्टार्ट कालच्यान स्टार्ट काय गेल्या त्या विकाच्यान ना कालच्यान आसतली आनी ह्या वीक आसतली आमी ह्या विका येवया एक दीस सांजच्यात मा बीन ना जाल्यार बेजार येतलो घरा कडेन न्ही अशी एक पासे मारया बेश्टीच बाय बी बरें एन्जॉय करता न्हिदला हांगासर ते बी बरें एन्जॉय करता भायर अशें करून नवे नवे कलरींग गोश्टी दिसता न्ही ताका अशें करून कलरींग अशें कितें कितें कलरफूल दिसता आनी लोक दिसता कितें हालता ते दिसता आवाज येता ते मागीर बरें एन्जॉय करता मागीर अशें करून हें करना रडना बीन पळयत रावता तांकां मागीर सो भुरग्यांक अशें दाखोवपाक जाय न्ही कितें कितें नवें नवें बीन अशें म्हणून पळोवया हो म्हणटा आतां व्हिडिओचेर की हय या आपूण हाडटा म्हणून पण म्हाका दिसना घेवन येता म्हणून सुसेगाद पे हां ज्या दिसा या म्हणटा त्या दिसा दनपार ताका न्हीद येतली नाल्यार न्हीद येवपाक ताका घेऊन येईल काय किती हाडलंय सुके आणि तांबडेले सुके आणि तांबडे उलटुळी ग ती खावपा दिले त्यान म्हाका बरी एक करकरीत लागली म्हण दी म्हणटेच खावपा दिले म्हणून ते तशेंच करून खावपा दिता घेवपा जाय म्हणून आनी दिता आसतना थंयचे काडून दिले आसतले आनी पॅक केल्ले दिले आसतले न्हू सो ही पळय फेरी कितली ती भरपूर फेरी आसा कपडे बॅगां बेड्स ल्हान भुरग्याले कपडे बरे आसा हे पळय हो सेल अशें करून स्टील चोंबू गायड बरें आसता मा सांगता बरी आसा खायतना काल ते हाडप ताका खबर आशिल्ली खंय ताणें आमकां हाडूं ना आतां बरी आसा खंय आतां लेट जायना आपल्या 100 रुपीसां सेल बरे कपडे आसता अशें न्ही फेस्ताचे अशें न्ही बट बरें आसता हांवें केन्ना घेवूं ना ट्रॅफीक कितलें पळय फुडें हे सायडीच्यान त्या सायडीच्यान दोनी वाटेन शूज पळय सँडल्स आतां आमची मार्की पुनव आसतली न्ही मार्की पुनवेक आसतली फेरी बट अशें करून कपडे बिपडे सगळे आसना बरी बरी आसा भरपूर भरता फेरी सगळ्याक सारकी आतां पळय म्हणजे खंय स्टार्ट जालेली आनी खंय काबार ती कोस्टला कडेन काबार जाता सारकी फ्लावर्स जालें दोनी सायडीच्यान अशें करून शॉपां बट भरपूर फेरी आसता बॅगां बी बरी आसा न्ही गे बॅगां चड बरी आसा तर घरा कडेन जें आसा पळय न्हू तें पावली आमी आतां न्ही उदोळ 3:45 जाली आतां टायम जो आसा पळय न्हू तो भायर न्ही वत मारता वण्टीचें सो तें रिफ्लेक्शन अशें करून मारता आनी हांव पळय सगळें निवळ करून काडलां सोफाचे बिफाचे एक्चुली आमी धांपून गेल्ली सगळे मोदी एक दीस येयले तेन्ना सारकें पॅक करून गेल्ली स्टील अशें सगळें वाऱ्यान बिऱ्यान कोणें कितें कांयच खबर ना सगळें काम जें आसा पळय तें करता म्हळ्यार टायम जालो 3 सुमार जेवली आनी आतां 3:45 जाल्या तर खुबशे गोश्टी निवळ केल्यो
हांगासर थंय सकयल किचनाक बीन तरी एक बरें की रांदपाचें बी कांय नाशिल्लें न्हू अशें म्हणून बाय आसा हांगासर खेळटा 3:45 जालीं आतां म्हटलें या वयच्या पयलीं म्हटलें मातशें घरा कडेन तुमकां दाखोवया म्हटलें कशें सगळो पसारो आसा पळय न्हू तो पडला तो हा पळयात हें मान सगळें काडून एक कडेन धपट्याक मारून दवरलां हेजे वयलें सगळें काडून धुवपाक पडयलां आजून मशीन बी कांयच लावना जस्ट सगळें झाडून बी निवळ केलें आनीक हांगासर मॉप बीप मारलें सकयल किचना बी तशेंच केलें हांगा रुमाक बीन सगळ्यांक तशेंच केलें फक्त वयर झाडलें वणटीक सारन मारली वणटीक धुल्ल बसतानी आनीक मॉप मारलें आतां मां जें आसा पळय मागीर करतली सगळी निवळ हळू आतां सद्द्या वयल्या वयर निवळ जें आसा पळय तें केलां चेंज केलें आनी सगळें कामां जीं आसा पळय ती करून काडली तर बाय आसा हांगासर खेळटा आनीक आतां जालें वता आमी आनीक 3:45 जालीं 4:15 म्हळ्यार भायर सरता 4:30 म्हणटालो हांवें म्हटलें ना तेच्या पयलीं या अशें म्हणून वाटेर मागीर खंय रावता थांबता म्हणटकीर टायम जाता न्ही आनी हरशीं कितें जातालें मां आसताली बऱ्याक पडटाली ती फाटल्यान ताका कंट्रोल करताली आतां म्हाजे कडेन पळोवया त्या गाडयेन कशें कंट्रोल जाता तें मेन म्हटल्यार कितें आतां कितें तेजी न्ही दनपारची न्हीद आतां जावना ते हांगा येयलेल्यान न्हिदलेच ना अशेंच खेळत आसा आनी हें करीत आसा सो ताका लागून आतां गाडयेन न्ही ते किरकीर करतले उदक न्हिदताले न्हिदलेले बीन मागीर ताका फीड घातलें न्ही सो ते फीड घालता तेन्ना उठले पळय ते आतां खेळटा सो आतां मातशें न्हिदलें न्हू जाल्यार बरें जातालें तर पळय त्या गाडयेन न्हिदलें जाल्यार बरें आसा नाल्यार किरकीर जें आसा मागीर ती करीत रावतलें आनी मागीर काळोख जालो की ना गाडयांक सगळं काळोख दिसलें की रडपा लागता तें ताका लागून म्हणटा काळोख जावचे पयलीं घरा पावपा सारकी भायर सरया अशें म्हणून ओके सो हो आसा कितें करता भायर हांवूय बी मातशें बसता आनी थोड्या वेळान भायर सरता आनी मागीर मेळटा तुमकां फायनली आमी आमगेले गांवाक पावली बाय हांगासर पळयात न्हिदला आनी हांव फाटल्या सिटार बसलें हांगासर धपटो पळयनाका हे धपटो तुमकां खबर आसा भुरग्यांक घेवन भायर सरलें म्हणटकीर हो धपटो आसताच आनी हो पळयात हांगासर पळय नाल्ल आशिल्ले विकपाक 30 रुपयांनी आनी 35 रुपयांनी खंय सो ते नाल्ल जे आसा पळय ते घे म्हटलें एका पळय कोणा कडेन उलयता 35 नाल्ल करून घेतल्या करून म्हळ्यार तेणें तेच रेट सांगलेली त्याच रेटीक जे आसा पळय घेतल्या घे म्हटलें एका एमर्जन्सी लागून आनी बाय आतांच हें करून करून न्हिदला सवकार रे घडघडू करनाका बरें हा 35 आतां तेच ओके म्हणपाचें नाल्लार येयला सांवार सो दूद जाय गा फाल्यां हाडटा फाल्यां हाडना ना दूद ना घरा कडेन दूद ह्या दिसांक म्हणल्यार मां आसतालें आनी डेली घेताली न्ही आमी सो मां आसताली आनी बरें जातालें आमी अशें हाडटाली डेली अशें करून दूद जें आसा तें कित्याक तिका च्या जाय आशिल्ली दुदाची आनी हो बी पितालो तिचे वांगडा च्या हांव केन्ना रॅरली ती पळयता ती पळोवन रूच येयली जाल्यार नाल्यार ना दुदाची च्या तर कशीच ना सकाळ फुडें ब्लॅक टी आसताली आनी मां दिसाक एकूचदा सांजचीच दुदाची च्या पिताली आनी तिचे वांगडा हो पितालो नाल्यार सकाळचें आमगेर ब्लॅक टी तुमकां तर खबरच आसा सो आतां दूद बीद जें आसा पळय तें रॅरली हाडप जातलें कित्याक मां ना न्ही अशें म्हणून आनी तुमकां सांगता बायेन येता आसतना वाटेर असलो सांवार काडला म्हळ्यार ताका न्हीद येताली तेजो न्हिदेचो टायम जो आशिल्लो पळय न्हू त्या टायमार आमी घरा कडेन बिजी उरलीं सो ताका न्हिदयलेंच ना आनी ट्रॅवलिंग जालें न्ही त्या टायमार आमी 1:30 सुमार कितें घरा कडेन पावल्या सो ताका तेन्ना न्हिदोन आनी घरा कडेन वयतकीर निकू येयलो आनी कोण येयलो ते खेळपाक उरलें अशें करून खेळत रावलें आनी मागीर गाडयांक येतकीर ते इरिटेट जावपाक लागले सारकें हालता न्ही हालतकीर ताका उठटालें आनी कितें जातालें अशें करून घाटार बीन आनी मागीर वत मारपाक लागली स्टार्टींग आमी जेन्ना घरांतल्यान भायर सरलीं तेन्ना तेच्या तोंडार आनी कितें करून इरिटेट जावन आतां मातशें न्हिदलां सो एसी कमी केली गरम जाता हेका घाम येता एसी चड केली थंडी खाता पांये बीन थंड जावन येता अशें करून सो नाका गेलें सारकें म्हणल्यार आतां ओके पावलें तर आतां हो गेला दूद हाडपाक दूद घे म्हटलें एका आनीक पळोवया आतां सांजचें कशें म्हळ्यार रातचें कशें बाय बिहेव करता तें कित्याक आतां गाडयेनूच माग सोदतालें हांव बसलेलें न्ही हांगा उठ्ठा हांव बसलेलें न्ही हांगा सो म्हाका पळयता आनी फुडल्या सिटार पळयता म्हळ्यार हांव फुडें बसतालें मां हांगा बसताली न्हू मां खंय आसा काय म्हणून पळयता आतां घरा कडेन वयतकीर सोदतलें पळय आं माग मागीर रडना जाल्यार पुरो रातचें कित्याक संवय जाता न्ही भुरग्यांक अशें आनी चडशें मांस ताका धरताली तिजेच कडेन तें आसतालें सो आतां रडटा काय कितें करता पळोवया न्ही रे बाय रातचें रडना जाल्यार पुरो रातचें हय आतां हांगा सावड्डे सान पळय हांगा पावता म्हळ्यार सांवार काडलो सारको नाका जालें
रड उभे धरता आड घालता मातशें हालता उठता माग सोदता रडटा आतां पळोवया कशें कितें करता ते ओके सो चलो पावली आमी सद्याक तरी पावूना पावपाक येयली वता आतां ओके सो मेळटा मागीर तुमकां हांव उलयता म्हळ्यार तें उसू उसू करता म्हाज्या आवाजान मातशें न्हिदोनी तेका लागून एटलिस्ट घरा कडेन पावसर तरी न्हिदोनी